예수지 아냐하루 아마르디아로 부레서라 비스베톤 머니돌도르 아마르디아로 부레서라 비스베톤 बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आयचे मिसाचे बुलदान आमी भेटयता सोपून केल्ल्या कायतानो डायस हाका सोंपल्यार आज एक म्हयनो भरता. त्याच बरोबर सोपून गेल्ली सिफोरा फेर्नांडीस आनी मिनिनो विएगस तांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपले 57th वेडिंग एनिवर्सरी सोमरमता लॉरेन्सो विएगस आनी बेनिदिता मिरांडा आनी आपलो वाडदीस सोमरमता जोके फेर्नांडीस, मारिया मिनेसीस, जेडन द विक्टोरिया, अनायरा फेर्नांडीस आनी गिलबर्ट रिबेरो. तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण आमी मागुया आनी तांकां आपल्या देण्यांनी देवान बरो म्हूण प्रार्थुया. त्याच बरोबर सोपून गेल्ल्या जुसे एलियस आनी मारिया विक्टोरिया विएगस हांचे पासत आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी भोक्तीपणी देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवंक सगल्या आमच्या पातकाचो आनी गुन्यांवाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणया. हांव पातकी सर्व पदयता देवाक आनी तुमकां बोवा पळयता म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बाकिरून सदांच सांगपार मुरे सगल्या देवतांक आनी गणितांक आनी तुमकां भावां भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकलूत को सोम्या सोम्या काकलूत को क्रिसा क्रिसा काकलूत को क्रिसा क्रिसा काकलूत को सोम्या सोम्या काकलूत को सोम्या सोम्या काकलूत को. प्रार्थुया. हे वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी जे कितें आमकां जिवितान गरजेचे फायद्याचे ते देवाक आमी प्रार्थुया.
सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलें. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे चोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. बाकीवन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदले चडशे गुरू बाकीवन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका भावात आसा अशें कोण एकलो म्हणत, पूण कोन्यांनी तो दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावार ताका तारोन दिवंक शकत. एक भाव ओ भयण विंगली भोंवता आनी तांकां दिसपटो ग्रास ना, आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा. समजात, शांतीन वसात, गोरमेक कितें आंगाक घालात आनी पोट भर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्थाय विशीं अशें घडटा. कोण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेलोलो. घडयेक कोणूय म्हणत, तुका भावार्थ आसा, पूण म्हजे कडेन कोण्यो आसात. तूं कोण्या विणे तुजो भावार्थ म्हाका दाखय, आनी हांव कोण्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो. देव एकूच म्हूण तूं सोत मानताय, तें बरें आसा. देंवसारूय तशें सोत मानता आनी भिरांतीन कडकडटा. होलक्या गिन्यानाच्या मनशा कोण्या विणे भावार्थ मेलोलो म्हूण तुका दाखोव. अब्राहमान आमच्या बापान वेदीचेर आपल्या पुता इसाकाची बेटवणी केल्ल्यान कोण्याक लागून तो प्रमाणीक जावंक ना. हे भाशेन ताचो भावार्थ आनी कोन्यो सहकार वावुरल्यो आनी ह्या कोन्याक लागून ताचो भावार्थ सोंपून जालो. आनी अशें बरयलोलें आसा तें घडोवन आयलें. अब्राहमान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी हाका लागून देवान ताका प्रमाणीक म्हूण लेखलो. आनी ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव पडलें. म्हणटोच भावार्था पासतूच न्हय, पूण कोन्या पासत मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण तुमी पळयतात. जशी ओतम्या विणे कूड मेलोली, तसोच भावार्थ कोन्या विणे मेलोलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. जो कोण सोरेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. परतून म्हणुया. जो कोण सोरेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. जो कोण सोरेस्पराची भोक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बोलीस जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सोदो. साबाब. जो कोण सोरेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताच्या घरान दोन आनी ग्रेसकाय ताच्या प्रमाणीकपण सासणीक तोखतले. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पसळटा, कित्याक तो कोणवाळो, दोयाल काळजाचो आनी सुगुणी. साबाब. जो कोण सोरेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली. साबाब. जो कोण सोरेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. उद्गाराक उबी रावया. Soy sabes Soy sabes soy
इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. Soy sabes morak, soy sabes morak, soy sabes morak, soy sabes morak, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपूण जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवा बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? हे भास्कोळ आनी पातकी पिणके मदें म्हाका आनी म्हज्या उतरांक कोण लोचेत जाल्यार देवाचो पुतूय आपल्या भाग्यवंता दुता सांगाती आपल्या बापाच्या वैभान येतलो तेन्ना तांकां लोचतलो. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा उबी आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन आयलोले देखल्या बगर मरोण चागची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायत्यो वस्तू विक्रेक आसलेल्यो आमी पळयता. आनी जेन्ना ह्यो वस्तू आमी म्हणटा मार्केटींग करता, एडवर्टीजमेंट करता तेन्ना जायते बरेपण ह्या वस्तूंक आसा अशें दाखयतात. अशें म्हणल्यार सगळे वस्तूंक प्लस पॉयंट आनी मायनस पॉयंट्स आसा. कितें तरी बरें आसता आनी कितें तरी वायट ह्या वस्तूक आसता. समजुया एक गाडी वो एक बायक वो कसली वस्त हाचें जेन्ना एडवर्टीजमेंट जालोलें आमी पळयता, ती वस्त सगळ्यान बरी, ताची वसली आनी दुसरी वस्त ना. वो ही वस्त तुवें घेतल्यार तुका जायती खुशालकाय मेळटली, जिवीत तुजें बरें जातलें, हुस्क्या विणे त्रासा विरे जातले, जायती सोंपेपणां तुका मेळटली असली एडवर्टीजमेंट ह्या वस्तूंचो जाता. आनी जायते फावटी असले एडवर्टीजमेंट पळोवन आमी ह्या वस्तूंक भुलता आनी वस्तू आमी घेता. पूण तांचो वापर केल्या उपरांत आमकां कळून येता की ह्यो वस्तू तितल्यो बऱ्यो नात, ताच्योन आनीक जायत्यो बऱ्यो वस्तू आसतल्यो. आयज बाबूनो जेजू आपल्याच पाटलावदारांक एक एडवर्टीजमेंट करता असो आमकां दिसून येता. आनी जेजू म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. जरी तर असलो एडवर्टीजमेंट जरी तर केलो, कितलो लोक जेजूचो पाटलाव करूंक सोदतलो आसलो काय? खंयचो मनीस आपलें जिवीत खुरीस घेवन सगळे त्रास सोंसूंक तयार आसतलो आसलो काय? पूण भाव भयणीनो, जेजू असलो फॉल्स प्रोपगंडा वो फॉल्स एडवर्टीजमेंट आपलो करिना. पूण जें कितें जें कितें सारकें तें आपल्या शिसां मोरें दवरूंक सोदता. कोणाक म्हजो पाटलाव करचो आसत जाल्यार तांचें जिवीत सदांकाल हांसतें आसतलें, कसलेच त्रास आसचे ना, सदांकाल बरेपण आसतलें, लोक तुका बरे भाशेन येवकार घेतलो हें जेजू सांगूंक सोदिना. पूण जें कितें सोद तें जेजू आपल्या शिसां मुखार दवरता. कारण भाव भयणो, जेन्ना जेजू ह्यो मिलाग्री करतालो, जेजू देवाच्या राजाची परकुटणी करतालो, इतलें सुगोट बरें जातालें तेन्ना थोडे कडेन मनीस चिंतताले आसले, जेजू बरोबर भोंवप म्हणल्यार सदांकाल सुखान भोंवप, जेजू बरोबर भोंवप म्हणल्यार सदांच एक बरें जिवीत जिवप, जेजू बरोबर भोंवप म्हणल्यार कांय जिवितांत सूख त्रास नात, वळवळें ना, कोश्ट ना, दूख ना, पिडा ना, अशें जायते जाण सोंसमताले. आनी हेंच चिंतून जायते जाण जेजूचो पाटलाव करूंक सोदताले.
पूण जेजू तांचे मन तांची चिंतना पार केली. तांकां आपल्या आवय बापायचो चड मोग आसलो, तांकां आपल्या भाटाभेसाचो चड मोग आसलो. आनी ह्याच खातीर जेजू जायत्या जाणांक म्हणलें, देवाच्या राजाक तुमी पुरत्या न्हय. तर भाव भयणो, आज आमच्याय मनांत होच प्रश्न आसतलो. जरी तर आमी जेजूचो पाटलाव करूंक मन काळीज दाखयला जाल्यार सदांच आमच्या जिवितांत कश्ट आसतले काय? केन्नाच आमच्या जिवितांत खुशालकाय येवची ना काय? आनी हाचो जबाब जेजू आमकां दिवंक सोदता. दुसरे वळीन जेजू म्हणटा, आपलो जीव सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस ते सांबाळटलो. जेजू म्हणटा, घोडेक ह्या संवसारांत घोडेक तुका तितली खुशालकाय मेळची ना, पूण सासनीक जिवीत तूं जोडूंक पावतलो. सदांकाल भोगता तसली खुशालकाय तुका मेळटली, सदांकाल अणभवूंक मेळटा तसलें बरेंपण तुका फावो जातलें. तर भाव भयणो, ह्या उतराची खात्री आज जेजू आपणाचो पाटलाव करतल्यांक आमकां जण एकल्याक फावो करता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, आनी एक सोद जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हणटा, म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. जायते पावटी भाव भयणो, ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी आमचेच खातीर जिवंक सोदता. आमकां कितेंय दुयेंस नाका म्हूण घोडेक आमी जायतो खर्च करता फावो ती वखदां घेवंक, वो आमचें जिवीत बरें आसचें म्हूण जायत्यो वस्तू दुडूंक गिरेस्तकाय कोमावंक जोडूंक आमी प्रयत्न करता. पूण शेवटाक भाव भयणो, ह्यो वस्तू आमचे ताय आसच्यो ना. सदांकाल ही बरी भलायकी आमकां आसची ना. आमची इश्ट मित्रां, आमची सोयरी दायरी सदांकाल आमचे ताय आसचे नात. आमची गिरेस्तकाय एका दिसाक आमी हांगाच सोडून वेतल्या आनी शेवटाक उरतले तें म्हणल्यार जेजू आनी ताचें शुभ वर्तमान. तर भाव भयणो, आयज जेजू आमची दिशा खंयच्या वस्तूचेर आसा, खंयच्या सुवातेर म्हजें काळीज आनी मन आसा हाचेर नियाळ करूंक आज जेजू आमकां जण एकल्याक हुस्कायता, जेजू आमकां जण एकल्याक प्रश्न करता. आनी थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार उंड्या स्वरुपान हो जेजू हाजीर जातलो. तर आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारूं, कितें म्हज्या जिवितांत गरजेचें, कितें जेजू पासत हांवें सोडूंक जाय हें आमी जाणा जावं आनी हाचेर आमचें लक्ष घालूंक ताची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. भेटयता ही आमची दानां, C11 पान 30 आनी 2, C11 पेज 32. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पृथ्वीता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाकी पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा ही भेटोवणी वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पोरी सुर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
मोगान आमी ताचें मरण सोमरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण पुरगट्टा तीर बरोवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dobaraco sobie sportu, Sorgani sosa, pola tuccia ojmowa, Ursorni, ursorni, ursorni dukaco Isus, Sorbe sporacinami, jedna razor. Ursorni, ursorni, ursorni dukaco Isus. बाबा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रगत पातकाचे बोक्सणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदका दिवन बावडताचो गूट पुरगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी सोमरमता तुजें पुनर्जिवनपण आमी पुरगट्टा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पितमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरान चाकोनी मरून गेल्ल्यांची काकूत कर तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेलें बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावमणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यून जुजे भाग्यून दोनबूत आमचो आस्कारी भाग्यून मिंगेल आमचो गोंयचो आस्कारी भाग्यून तुजे भाजन सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोतवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजी कशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुकली आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावुया. जेजू दाखवेल आमी फांटे. D14 पान 54, D14 पेज 54. Gesù daquel ami forte, accia জীবন আমি জীবি. Gesù daquel ami forte, accia জীবন আমি জীবি. Daquel ailea moja baba, ti sabata ai moga. Odi folvo, bolciamona, forte metta guce mapa. Gesù daquel ami forte,
सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोकळ बापा, सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोसोन आमी सदांकाळ आशोंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार जुसेवाजा आमच्या बाबा शेवटाचे गायन गावया. यू 35 पान 249 यू 35 पेज 249. भाग्यवान